गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. चली कशी हांव सगळी बरी. आज जाले 6:30 आनी आतां व्लॉगिंग कॉमेंट्स केला. त्या सकाळचो नाही व्लॉगिंग काय करूं ना कित्याक म्हाका जिवा बरो ना आसलें. काल मुवीचे येवन मागीर मुवीच्या थिएटरानू म्हाका तोंडी सारकी जाली आनी तेन्ना बरें कांय शूट करूं ना. घरा येवनूय कांय शूट करूं ना कित्याक लेट पावली. 1:30 कितें पावली आमी 1:30-2 आनी येवन मागीर जेवन मागीर न्हिदोली. तेवच्या टायमार कितें स्नॅक्स खावन गेलोली. मागीर घरा येवन जेवपा आसलोली आमी आनी कांय करूं ना. पॉपकॉर्न बी तशें कांय हांव वचना, म्हाका लायक ना तें. मॅफिकूय तितू लायक ना. सो आमी घरा येयली डायरेक्ट आनी आतां दिसभर आतां न्हिदोन काडला आनी आतां व्लॉग बायना डेली व्लॉग हांवें आतां घायला. आतां अपलोड जालो तो 6:30 कितें अपलोड जाला. म्हाका सामकी जायना जाल्यार एडिटींग बी करपाक. आनी थंय बाबाचे एकले फ्रेंड येयला, धाकटे बाय येयला. दाखयता तुमकां धाकटे क्लिपींग काडटा तेजे फेसाचेर हांव मागीर ते स्टिकर बी घालूंक. ते थोड्या पेरंट्सां लायक आसना न्हू ते भुरग्यांचे विडियोज घायले तेका लागून. सिरीज न्हू जेवणाचे पोतून कॉमेंट्स कोत्तोलें हांव. मातशें 2 दीस रावला, ब्रेक केलो आहा. सो तें व्लॉगिंगचूच घालता म्हणून चिंतलेलें. आतां वेज सिरीज न्हू एक कमेंट येयलो तूं कोणें उलोवपा जाय म्हणून. म्हाजे यूट्यूब फॅमिली मेंबर कोणें म्हाका कडेन उलोवपा सोदता न्हू. उलोवपा सोदता न्हू इंस्टाग्रामाचेर म्हाजें न्हू नांव आहा ब्रेंडा2929 ब्रेंडा कार्डोस 2929. म्हाजें न्यू यूट्यूब फॅमिली कोण जेयला जाल्यार तांकां खबराचें ना म्हाजें नांव ब्लेज ब्रेंडा कार्डोस. सो सेकेंड नांव आहा न्हू ब्रेंडा तें हांव उजार कोत्तालें. पयलींचो नांव ब्लेज उजार कोन्ना जालें. बट हांवें म्हाजें यूट्यूब चॅनल ओपन करता तेन्ना म्हाजें फर्स्ट नांवार ओपन केलां. सो मागीर दोनूय नांवां चलता. आनी फेसबुकाचेर तूं म्हाका सर्च मारीत न्हू ब्रेंडा कार्डोस म्हणून सर्च मारा तुमकां मेळटो. म्हागेले बाबागेले आनी म्हागे फोटो आहा तेजेरसून म्हाका DM केल्यार जाता. हांव तुमकां कितें उलोवपा जाय जाल्यार म्हाका कडेन तुमकां तेजेरसून म्हाका DM कोत्ता उलयताय म्हाका कडेन. सो हांव तेंकून उलयतां. तुमकां कितें पर्सनल कितें विचारूंक जाय उलोवपा जाय तर तुमी तेजेरसून म्हाका DM करूंक जाता. ओके रादर दॅन कितें क्वेरी आहा जाल्यार मागीर म्हाका सांगात. रेसिपी ती लायम शेफ लायम कितूर टायम जाला पूण रावल म्हणून करपा आसलोली पूण आतां आयज बंद ना जालें न्हू. सो तेका लागून आमी ते कडेन वचोना. मातशें लेमना पिकल करता तेन्ना पिकला लागून आमी करूं वचोना कित्याक म्हाका शूट करूं जावपा ना म्हणून. सो रेसिपी सद्या बंद केलो हांवें. पूण हांव तुमकां हाडटलें. ऑलरेडी शूट केलोली हांवें वेज रेसिपीज त्यो अपलोड करतलें हांव हाल्या. आयज आतां हांव न्हांवून येयला आनी माथ्यार न्हांवला. आयज न्हांवपा नासलोलें माथ्यार. हांव हाल्या न्हांवपा आसलोलें माथ्यार. हाल्या मॅफी केलो हें आहा रुटीन चॅकअप आहा. सो रुटीन चॅकअपा वयतलीं. मागीर हांवें सोरो घायलोलो माथ्यार सकाळीं जोर न्हू सारको तकली हें जावपा लागलो मिडनायट. सोरो घायला म्हणून आज बेगीन न्हांवलें. सात कितें तूं क्लिपींग काडून न्हांवून येयला म्हणून. आनी आतां जेयल्या आनी खाद्यना आयशी कितें फेसीस कोता ओके सी कार्टून. आनी आज जेवन ना टॅबलेट घेयला. हांवें दोतोरागेर हांव वचोना कित्याक म्हाका नॉर्मल थोडी जालोली. आनी हाल्या रुटीन चॅकअपा वयतली आनी मागीर बाबाक आनी मामीक वयतली. आनी हाल्या राय रेतीर न्हू फ्रायडेचे रेतीर जाता न्हू थिंगा. सो मामीक आनी बाबाक थिंगा वयतली रेतीराक हांव. आनी मागीर थिंगसून हांव मॅफीक घेवन दोतोरागेर वयतलें चॅकअपाक. मातशें तोंड सुजलो गोंया थोडयेन दिसोता. आनी म्हाका न्हू कोडी रेसिपी मागलोली कोडयेची प्लेन कोडीची. सो आमगे तेसा नुस्त्या कोडी केलोली. सो तीच हांवें शूट केल्या. सो वतून ती हांवें मॅगी तुवें कोडयेची रेसिपी मागलोली न्हू. सो कोडयेची रेसिपी जाल्यार तुका नुस्त्याची कोडी केलोली. सो तेगे शूट केला मामी कशें करता ती दाखयता तुमकां. स्टार्ट करता मागीर कोडये रेसिपी. ओके हो कोडयेचो मसालो काडून दाखयता. कोडयेचो मसालो काडून दाखयता तुमकां. हो एक नाल्लाचे सोय एक नाल्ल दोन कोथमिरेचे घाल्या. कोडयेचो मसालो जिरे चिमटी भर उडयता. ही मिरयां घाल्या कोडयेचो मसालो. तुमकां जर सुबेज घालूंक जाता. एक कांदो कोडयेक
इल्ले हे आंबट घाला कडयेचो मसालो 5 मिरसांग घाला कडयेक ओके हळदीचो पीठ 10 स्पून कडयेचो मसालो आनी आतां वांटा आनी मागीर तुमकां दाखयता सगळें कडी आनी पिया मुड्डीता कडयेचो मसालो हांवें नाल्लाचें म्हटलेलें कडयेक उदक घालून आतां बांगुडल्यांची कडी करता दाखयता तुमकां कितें घालता तें गॅसीर दवरता नुस्तें घालता पीठ लायलेलें आतां धुला बांगुडल्यो ह्यो आतां कडी करता बांगुडल्यांची हें घालता आनी ही तोवफळ कडयेक घालता हिंपय धाडायला हिंपय तोवफळ ही कडयेक घाल्यार न्हू थोडी जाय न्ही बरी आमचो हिंदू भाव सगळीं ही सुबेज खाता बांगुडल्यांचे कडयेक ताल्ल्यांचे कडयेक आमी हिंपय ही धाडायलें तोवफळ घालता कडयेक ही आतां बांगड्यांची कडी बांगुडल्यांची बांगुल्ले हाडलेले पळय धाकटुले बांगुल्ले ताज्यो गोवेले वचून हाडल्या आतां आनी कडी केल्या आतां ही सोलां घालता खतखतो येयलो न्हू नुस्तें घाल्या उपरांत खतखतो येयल्या उपरांत 2 सोलां उडयता भेंडीची कडी तुमकां जाय जाल्यार आंब्याचीय सोलां घालूंक जाता तुमकां कडये रेसिपी कशी लागली ती म्हाका कमेंटार सांगा बहुत दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी फ्रेंड्स फॅमिली खंय सांगा सबस्क्राईब करूं विसरू नाका आनी बेल बटनूय दामा ओके मेळचें नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज